भाव भयणीनो 2023 वर्सान आमी भितर सरल्या. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर फादर. आनी नव्या वर्सान तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आनी ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना आमची थोडीशीं इंतेसांवां आसात. मातशें बसुया. इंतेसांवांची वळेरी इल्लीशी सुबेज आसा देखून बस म्हणल्या. पयले सुवातेर आयज आमचे मदें आमी येवकार दिता फादर लुकस रॉड्रिगीस. आमच्या शेजारचो बोगमाळो गांवचो तो आसता UK स्विंडन हांगासर वावर करता. खेरीत भाशेन आमच्या गोंयकारां पासत आनीक ह्या दिसांनी आपल्या घरा आयिल्लो आसा हॉलिडेयान. तर आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक फादर तुका आमचे मदें ह्या नव्या वर्सांत येवकार. तर ह्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बो करून मागुया. आतां हे गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयान जें कितें घडलां, बो करून आमची रिवा मादेई हाचे विशीं घडलां. हें जालां तेन्ना जायत्या गोंयकारांनी शिराप घालपाक कॉमेस केल्ले आसात. कोण शिराप घालता प्रधानमंत्र्याचेर, तो हांगासर आयलो आमकां एक सांगून गेलो आनी दुसरे वाटेन आमची नदी विकली. कोण शिराप घालता आमच्या मुखेल मंत्र्याचेर प्रमोद सावंताचेर, ताणें तो जबाबदार म्हूण. कोण शिराप घालता आमचो WRD मिनिस्टर ताचेर, कोण शिराप घालता एनवायरमेंट मिनिस्टरांचेर. सगळ्या मिनिस्टरांचेर ह्या दिसांनी ह्या गेल्ल्या 2 दिसांनी सोशल मिडियाचेर लोक शिराप घालीत आसा. जाल्यार तांकां हे शिराप लागतले वो ना हो प्रश्न न्हू, पूण ह्या सगळ्या शिरापांतले तांकां निवार म्हूण मागूंक आमकां कायदो लागता. आमी परजा आमी जांकां विचून काडल्यात तांकां तांचे पासत मागूंक. दुबाविरीत जरी तर आवयक आमी कितें वायट करता जाल्यार शिराप पडटलेच, खास्त लागतलीच. जे कोण भुरगीं आपले आवयक वायट करतात तांकां खास्त आसा. जाल्यार असले खास्तींतले ह्या आमच्या विचून काडलेल्यांक, आमच्या मंत्र्यांक, आमच्या आमदारांक निवार म्हूण आमी सगळीं खेरीत भाशेन मागुया. आनीक आमच्या गोंयचे भुंयेचे बो करून हे नदीक लागून जी नदी डायवर्ट केल्या कर्नाटकान, आनी हें करता आसतना आमच्या विचून काडलेल्या खासदारांनी आपणाचे हात धुवपाक जायना पिलाता भाशेन. हेंय मनान दवरून आमी तांचे पासत मागुया. जे कोण जबाबदार आसात तांकां सगल्यांक आपलें मन बदलूंक आनीक सारकें आसा तें करूंक आदार दी म्हूण मागुया. अशें करता आसतना बो करून पॉलिटिकल फिल्डाचेर उलयता आसतना जे कोण मंत्री मंडलान आसा तांकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जे कोण 40 जाण आमी विचून काडलेले आसात तांकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जे ऑपोजिशनान आसात तांकांय सगल्यांक जबाबदारी आसा. ह्या पासत तांचे पासत हें वरोस आमी सुरू करता आसतना आनीक देवा मातेची आयज आमी परब मनयता आसतना खेरीत भाशेन मागुया. जें कितें बरें आसा तें आमचे पासत करूंक, जी अन्याय आमचे सवेन जाल्या ती अन्याय आमकां पुसून काडूंक आनी आमकां नीत मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या गोंयचे पासत मागता आसतना डबल ट्रॅकिंग जें सुप्रीम कोर्टान नाका म्हणलेलें, काडून उडयल्लें, ताचें काम आमचो सरकार आजून पासून दोळे धांपून करूंक दिता. तर आमच्या सरकाराक खरें मन मागुया. आमी आमच्या सरकारान खेरीत भाशेन दोळे धांपून जे कोण उद्योगपती आसात तांचे गुलाम जाल्ल्या भाशेन न्हय, तांचे एजंट जाल्ल्या भाशेन न्हय, पूण आमचे गोंयचे राखणदार जाल्ल्या भाशेन जिवंक खेरीत भाशेन मागुया. आनी जें कितें चुकीचें आसा, बेकायदेशीर वस्तू आमच्या गोंयांत जातात त्यो सगल्यो बंद जावंक मागुया. ज्यो आमकां जाय त्यो फटोवण्यो दिल्ल्यो आसात, फटोवप जाय तें चल्लेलें आसा. आमचो सरकार फटी मारपाक लागलेलो आसा. तर आमचो सरकार स्वतान जिवंक आमी हें वर्स सुरू करता आसतना मागुया. आमच्याय गांवांत आमचो गांव सांबाळप आमची जण एकल्याची जबाबदारी. तर आमचो गांव सांबाळटा आसतना आमी फकत विचून काडल्यात तांकांच बोटां दाखोवंक न्हय, पूण आमची जण एकल्याची जबाबदारी घेवंक आमकां जण एकल्याक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना ही कृपा मागुया. मागुया खेरीत भाशेन आमचे पासत गोंयकारां पासत, जे गोंयकार जायते जाण कांकणां घालून रावल्ले आसात, दोळ्या मुखार सगळें दिसती पडटा तरी पूण तोंड बंद करून ओग्गी आसात.
जायते जाण आमी गोंयकार आनीक कोण दुसरो करतलो, एक्टिविस्ट करतले, NGO करतले वा आनीक कोण करतलो म्हूण रावलेले आसात, सुसेगाद न्हिदून आसात. असल्या गोंयकारां पासत आमी मागुया. आमी जण एकल्यांनी आमचे दोळे उगडूंक, आमी जागी जावंक आनीक आमचें गोंय, आमची भूंय, आमची माता सांबाळूंक आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी घेवंक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमकां जण एकल्याक कुर्बा मागुया. आनी सगळे जे कोण बरेपणा पासत झुजतात, जे कोण ताळो उबारूंक मुखार सरलेले आसात, जे कोण भियेनासतना मुखार सरल्यात, तांकां सगल्यांक ह्या वर्साक खेरीत भाशेन देवाची सुरक्षा मेळूंक मागुया. ओमिक्रॉन कोविड-19 हाचे विशीं आमी परतून आयकलां, परतून सुरू जाता, जायत्या जाणांक भिरांत पडलेली आसा. खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन ही नव्या वर्सांतली भेट आमी सुरू करता आसतना आख्खो संवसार आनीक एक फावटी आमी देवा मुखार देवाच्या हातान घालुया. जें कितें वायट आमी केल्लें आसा आनी जें कितें वायट करता तें आमी बंद करून देवाचो ताळो आमी आयकूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कुर्पा मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी. जायत्यो मांडण्यो घडये ह्या वर्साच्यो आमच्यो आसतल्यो. कोण शिकप करपाक सोदता, कोण जॉब सोदता, कोण आपणाचें बिझनेस उगडूंक सोदता, आनीक हेर दुसऱ्यो मांडण्यो ज्यो आमच्यो जण एकल्याच्यो आसात, ह्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना ह्या आल्ताराचेर आयज उबारुया. पिडा आमच्या जायत्या घोराब्यांनी आसा, आमच्या मोगाच्या मनशांक जायत्यांक पिडा जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या पिडेवंतांक ह्या वर्साचे सुरवातेक आमी देवाच्या हातान घालुया. आनी देवाचे मातेची आयज परब करता आसतना जेजूक आमचे बराबर घेवन आमी जण एकलो एकामेका बराबर वावरूंक आनी एकामेका पासत वावरूंक आमकां सगल्यांक कुर्पा मागून घेवया.